नमस्कार, आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आमच्या वैयक्तीक खर्चान प्रयागराज महाकुंभाक गेल्ले सरकाराच्या पैशांनी न्ही, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना केले स्पष्ट। म्हापशा गिरी वाठारांत भुमिका सातेरी देवळा लागसार आशिल्ल्या फास्ट फूड रेस्टॉरंटाक लागलो उजो। सुमार 1 लाखाचे जाले लुकसाण। रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामा खातीर गवंडाळी रस्तो 25 फेब्रुवारा सावन वर्सभर येरादारी खातीर बंद। जीएसआयडीसीन काडली नोटीस। उत्तराखंड भाजप सरकाराचे जमनी संबंधी महत्वाचे पाऊल। 13तल्या 11 जिल्ह्यांनी शेतकी आणि फलोत्पादन जमनी विकपाक बंदी। चालू अधिवेशनात कायदो करतले संमत। मडगांव एसटीपीडीए नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय सिवरेजीच्या उदकांतल्यान करचे पडटा। यो वत सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो करपाक एसटीपीडीए अपेसी। पृथ्वीचेर एस्ट्रॉयड आदळपाचो अमेरिकेचो अंतराळ संशोधन संस्था नासाचो दावो। एस्ट्रॉयड आदळ्यार मुंबय, कोलकाता आणि बांगलादेशाच्या ढाकाचे अस्तित्व धोक्यात। आता खबरो विस्तारान। आमी आमच्या वैयक्तीक खर्चान प्रयागराज महाकुंभाक गेल्ले सरकाराच्या पैशांनी न्ही, अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केले। तशेंच दामू नायकान मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेरूय भाष्य केले। कांय दीस पयलीं मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री तशेंच आमदार प्रयागराज महाकुंभाक गेल्ले। हे विशीं प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक विचारल्यार ताणें सांगलें ते खंय स्वताच्या वैयक्तीक खर्चान प्रयागराज महाकुंभाक गेल्ले, सरकाराच्या न्ही, अशें दामू नायकान स्पश्ट केलें। थोड्यांचे उचलली जीप लावली ताळ्याला आणि सोशल मिडिया अशें माध्यम जाला तो पयलींच तुका चोर करून मोकळो जाता। त्या प्रश्नाची शहानिशा करात, आरटीआय मारात, इन्फॉर्मेशन घेत आनी उलयात। ही ट्रीप ही सरकारी पैशाचेर नाशिल्ली। आमी पक्ष म्हणून किंवा त्याच बरोबर काही गजाली ज्यो आसात म्हणजे आमचे व्यक्तिगत माध्यमांतल्यान आमी हे महाकुंभाक गेल्ले आसा। सरकारी पैशांनी कोण महाकुंभाक वचूना। सरकार हो सामान्य लोकां खातीर पळय बाकीचे ज्यो हे केल्ले आसा त्यो आणि दुसरी म्हणल्यार काही बऱ्यो गजाली आसात त्यो गजाल्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सदांच सरकार प्रयत्न करीत आसा। आनी म्हणून कोण पळय उलयता तो उलयता आनी मागीर ताजेर सगळे एकलो कोण तरी स्टार्ट करता आनी सगळे मागीर ताजेर तुटून पडले। अरे ते पयलीं फायंड आउट करा न्ही। आनी आयज तुमी विचारले म्हणून ते हांव तरी सांगपाक पावलो। पण केन्ना केन्ना कशें जाता की पयलींच आमी ही ट्रीप सरकारी न्ही आनी आमी कित्याक सांगपाक वता, म्हणजे आमी सांगचें पडटलें अशेंय बी ना न्ही। म्हणजे तो गैरसमजान लोक हे करतात। पक्ष हो बाकीच्या सगळ्या सरकाराच्या ऍक्टिव्हिटीचेरय बीन हे आसा नजर दवरून की विपर्यास जावचो न्ही, विनियोगाचो पूर्णपणे म्हणजे मिसअंडरस्टँडिंगाचेर हातून भितर सकलपऱ्यान नांव पिड्यार जावचें न्ही हाची काळजी घेतिल्ली आसा। सो ही तुमची जी ट्रीप आशिल्ली ती सरकारी पैशांतल्यान अजिबात ना। फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं आरती परती चर्चा सुरू आसा। मंत्रिमंडळ फेररचणुके संबंधी योग्य वेळार योग्य निर्णय जातलो। म्हाका हे विशयाचेर सेन्सेशन तयार करपाचें ना, अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। योग्य वेळेचेर योग्य उत्तर मेळटलें आनी त्या हातूंत भितर हांवें प्रत्येक वेळार सांगिल्लें आसा। आनी आतांय बीन आय रिपीट द सेम। काही गोश्टी आसा। आतां हो एक पक्षाचो अध्यक्ष नात्यान उलयतना सुद्दां म्हाका काही गोश्टी सांबाळून उलयचे पडटा। उठसूट फक्त पत्रकारांक किंवा लोकांक सनसनाटी दिवपाक जाय म्हणून हांव विधान करपाचो ना। पण एकच हें आसा, त्या दिसा उलयल्लें तेंय उतर सत्य आसा आनी आतांय उलयता तें उतर सत्य आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। म्हापशा गिरी वाठारांत भुमिका सातेरी देवळा लागसार आशिल्ल्या फास्ट फूड रेस्टॉरंटाक उजो लागलो। बेरेस्तारा उसरा राती हो उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागिल्ल्यान सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जालां। उजो पालोवपी दळान वेळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। उजो कसो लागलो तें स्पश्ट जावंक ना। आमकां पावण्याक सुमार कॉल येयल्ले रेस्टॉरंट फास्ट फूडाक उजो पेटलो 3 प्रकार येयलो हांगा पेटले सिलिंडर पेटले ते तो आमी पायले येयलो
म्हणजे कसं गावात जाऊन सकाळनं त्यांचे मोटर एक्झॉस्ट मोटर तो एक जळा आणि एक त्यांचे फ्रीज एक जळा. पण सर कॉज ऑफ फायर कसो उजो पेटलो की नाही? सांगून सकाळ ओके येस. इन्व्हेस्टिगेशन हा चालू अजून तुमची? एज्युकेशन चालू आणि एस्टिंग सगळं आम्ही कंप्लीट केलं. उजो फुडल्यान लागलं भायरय लागलेलो. सध्या कंट्रोलला नाही लावतो. कंट्रोल नाही लावलं. किती कॅज्युअलिटी कोणाक किती? काही जिल्हे काय नसे काय जाणार फक्त डॅमेजच झाले. एक सिलेंडर पेटलो तो पाहिलेलो आणि फाटल्यान तो मोटर पावलेलो. दावजे रेल्वे क्रॉसिंगे वेला ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामा खातीर नुस्तेमारी प्रशिक्षण केंद्र ते देंपो फुटबॉल ग्राउंड मेरेन गवंडाळी रस्तो 1 वर्सा खातीर बंद आसतलो. 25 फेब्रुवारी 2025 ते 19 जानेवारी 2026 ह्या काळांत येरादारी खातीर हो रस्तो बंद दवरतले. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळान हे विशीं नोटीस जारी केल्या. गावंडाळे पुलावयल्यान जे लोक प्रवास करताले तांचे खातीर एक म्हत्वाची अपडेट आसा ती म्हटल्यार हो जो रस्तो जो आसा तो आतां फुडल्या 1 वर्सा खातीर बंद आसतलो. ताचें कारण म्हटल्यार रेल्वे ट्रॅक जो आसा थंयसर आतां ओव्हरब्रिज जावपाचो आसा आनी ह्या कामाक लागून थंयसर 1 वर्स सुमार हो जो रस्तो आसा तो बंद आसतलो. जाल्यार रस्तो जो आसा फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर एला ओल्ड गोवा तो डेंपो फुटबॉल ग्राउंड हो जो रस्तो आसा तो फुडले 1 वर्सभर बंद आसतलो. जाल्यार 25 फेब्रुवारी 2025 ते 19 जानेवारी 2026 मेरेन हो रस्तो जो आसा ह्या म्हणजे ओव्हरब्रिज येता ताचे खातीर हे जे काम चालू आसतलें ताचे खातीर 1 वर्स सुमार हो रस्तो बंद आसतलो. जाल्यार जे सांखळे बिचोले किंवा वाळपय वचपी लोक जे आसतले तांच्यांनी हाची नोंद घेवची. कारण म्हटल्यार तांकां परतून येवपाक पडचें न्ही. जाल्यार हे जे आसा ते 1 वर्स सुमार हो रस्तो जो आसा तो बंद आसतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. मडगांव एसटीपीडीए नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय जाल्ली आसा. गटारांतल्या हळशिकावणें उदक रस्त्यार वळपाक लागिल्ल्यान मार्केटांत येवपी लोकांक घाणयारा वासाक लागून त्रास सोंसचो पडटा. एसटीपीडीए सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो करपाक कपेसी थारला अशें लोकांचें म्हणणें. मडगांव एसटीपीडीए नुस्तें मार्केटाची स्थिती वायट आसा. गटारांतले हळशिकावणे उदक रस्त्यार व्हांवपाक लागिल्ल्यान मार्केटांत यो वच करप्यांक घाणयाऱ्या उदकाचो त्रास सोंसचो पडटा. हो प्रश्न कित्येक फावट भलायकी अधिकारी आनी उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार हाडलो, मात तांच्यांनी कांयच कारवाय करूंक ना. सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो करपाक एसटीपीडीए अपयशी थारला. तशेंच एसटीपीडीए फकत पयशे घेवपाक व्यस्त आसा म्हूण थळाव्यांचो आरोप. घाणयारा उदकांतल्यान यो वच करचें पडटा देखून बाजारांत लोकांनी येवचेंच बंद केला. हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जावंक ना जाल्यार व्हड संकश्टाक तोंड दिवचें पडटलें अशी भिरांत नुस्तेकारांनी उक्तायली. हे सगळे हे पळय हे एसपीडी पयशे घेता सगळे घेता निवळ करना काय ना. हे सगळे घाणे येवन जम्स जावन हे लोक हे जावन म्हणपा मरे हे पळय हे एसपीडी कोण आहा चेअरपर्सन कोण आहा ते तेणे हे धरपाचें मरे हे म्युन्सिपाल्टीन जावं एसपीडीन जावं ते कोणें जावं ते हे सगळे निवळ करून दिवपाचें. सद्या सगळ्या गाणयो सगळे वयता ती गाणयो हे लोकांक हे माल पडटा मरे. पयशे फीश मार्केट जालें म्हणून जालें फीश निवड आसपा जाय सदां. आज आमी हांगा सालसेतीचे नंबर 1 आनी सगळ्यान व्हडलें मार्केट जें पळय आहा एसपीडीए त्या मार्केटाक हांगा आसात. हें एसपीडीए गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचें मार्केट आनी हें जें पळय मार्केट आहा तें काही फाटीं 2 वर्सां पयलीं दुबाय मार्केटाचे धर्तेचेर हांगा सगळें रिपेर सगळें केल्लें. आनी आज जर परिस्थिती जर पळयल्यार जायत हें मार्केट सगळें स्क्रॅप जाल्लें आहा. हे मार्केटान भितर जर जो मनीस जर जाय तुवें नाक धरून पयलीं भितर सरपा जाय. आनी वता आसतना डेंगू मलेरिया आनी कितें ह्यो असल्यो डिसीजी घेवन तुवें वचपा जाय. ही हांगा इतली परिस्थिती जाल्ली आहा. हाजेर सरकाराचें कशेंच लक्ष ना. आनी हांव सोबेमादार हांगा ब्लेम करता आमचो हेल्थ ऑफिसर जो पळय मडगांवचो आहा ताका 3 फावटी हाडून हें दाखयलें 3 फावटी. आनी कलेक्टराक कंप्लेन करून कलेक्टराचो डेप्युटी कलेक्टर एकलो चारी म्हूण आहा तो येवन हांगा सगळें पळोवन गेलो. पूण एकलोय मनीस ताजेर कांयच करपाक तयार ना. तें गटार चोय कितें जाता चोय DSN मारपाक गेला बसस्टँडाक देराक गोट्यार कोणालो देराक गोट्यार ना. तुमकां कांय म्हणना मिनिस्टराक कलेक्टराक
एसपीटी चेअरमॅनाक बरी भलाय मागता सकयल देवपा पांय नाय वयर चडपा पांय आसाय पडले आनी तो बी पिवपा बरें येता सारके फूल हांव गिराक मार्केटाक कोण नाय लिडार बिडार गेले सगळे वयर पावले. आमी सध्या आसात ते एचजीपीडीए रिटेल मार्केटा भितर एचजीपीडीए फिश मार्केट जे आसा रिटेल तातूंत भितर आसात आनी हांची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार एकदम वायट आसा. मेन म्हणजे मार्केटाक जो एंट्री करता तोच भेटपाचो कारण सगळी दारांचेर प्रत्येक दारांचेर हे मार्केटाक फिश मार्केटाक एंट्री करपाक जवळ जवळ 4 दारां आसात. 4 दारांचेर दोनी सायडीच्यान गटरां व्हांवतात सारकी आनी ताका कोणूच कोण करना. एचजीपीडीए तर हातूंत कांयच लक्ष घालना अशें आमकां नुस्तेकारा कडेन आनी हांगचे येतात त्या लोकां कडेन उलयतना कळ्ळें. त्याच बरोबर हांचे काही लोकांनी म्हणजे हे बिल्डिंगेक ऑफिसां आसात जावं दुकानां आसात त्या लोकांनी कलेक्टराक हेल्थ ऑफिसराक ह्या बद्दलची जाणविकाय करून दिल्ली. हांगा इन्स्पेक्शनय जालें पूण आज पर्यंत हांगा कांयच जायना. मार्केट भितरल्यान जे दुबय मार्केट म्हणून वळखताले ते दुबय मार्केट सद्याक सामकें कंडम जाल्लें आसा. सामकी जाम परिस्थिती आसा. ते रिपेर करपाचो टेंडर एचजीपीडीएन केलो खरो पूण सद्याक जी नितान गरज आसा ती म्हणजे गटारां व्हांवतात ती बंद करपाची कारण हातूंतल्यान हेल्थ इश्यू जावपाक शकतात. हांगा आमी पळयलें की नुस्तेकारां मास्क अक्षरशः मास्क लावन दिसतात कारण तांकां वास सहन जायना आनी हांगा ते हातूंत भितर किडे तयार जातात जळार तयार जातात आनी ती मागीर हेल्थाक मार जावपाक शकता. मेन म्हणजे भितर वचपाकच पयलीं वाट ना ह्या रेब्यांतल्यान पांय घालून वचचें पडटा. ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव. अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन संस्था नासान भारतांतल्या लोकांची चिंता वाडोवपी बातमी दिल्या. नासा 2023च्यान एका एस्ट्रॉयडाचेर नदर दवरून आसा. हो एस्ट्रॉयड 2032 वर्सा पृथ्वीचेर आदळपाक शकता. ह्या एस्ट्रॉयडाक लागून दक्षिण आशियांतल्या मुंबय, कोलकाता, ढाका, बोगोटा आनी लागोस ह्या शारांचें अस्तित्व धोक्यांत येवं येता. पळयात पुराय बातमी. एक एस्ट्रॉयड 2032 ह्या वर्सा पृथ्वीचेर आदळपाक शकता असो दावो अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था नासान केलो. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हो एस्ट्रॉयड पॅसिफिक, उत्तर दक्षिण अमेरिका, अटलांटीक, आफ्रिकेचो कांय भाग, अरबी समुद्र आनी दक्षिण आशियांत खंयूय पडपाक शकता. दक्षिण आशियांत मुंबय, कोलकाता, ढाका, बोगोटा आनी लागोस ही शारां धोक्याच्या भागांत येतात. एस्ट्रॉयड आदळपाची शक्यताय कमी असली तरी तो आदळो जाल्यार 110 दशलक्षा परस चड लोकांक धोको उप्रासपाक शकता असो अदमासूय नासान उक्तायलो. नासाच्या अदमासा प्रमाण 22 डिसेंबर 2032 ह्या वर्सा हो एस्ट्रॉयड पृथ्वीचेर आदळपाक शकता. एस्ट्रॉयड आदळो जाल्यार कितें जातलें? एस्ट्रॉयडाचो वेग वराक 40,000 मैल. पृथ्वीचेर आदळो जाल्यार 8 मेगाटन TNT उर्जा भायर पडटली. ही उर्जा हिरोशिमात जाल्यार स्फोटा परस 500 पट चड शक्तिशाली आसतली. अशे तरेच्या स्फोटाक लागून पुराय शार काबार जावपाक शकता. ह्या स्फोटाक लागून मोठ्या प्रमाणात मनीसहानी जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव नावेली वाठारांत आशिल्ल्या सबवेची अवतिकाय जाल्या. ह्या सबवेंत आशिल्ले लायटीचे बल्ब तशेंच वायरी तुटून पडल्यात. विद्यार्थी आनी लोक ह्या सबवेचो वापर करिनात आनी रस्तो हुबतात. हाका लागून येरादारीची कोंडी जाता. देखून ह्या सबवेची दुरुस्ती करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. मडगांव नावेली वाठारांत मोठ्या प्रमाणात जावपी येरादारीक लागून लोकांक रस्तो हुबपाक आडमेळी येताल्यो. हाका लागून लोकां खातीर तशेंच खासा करून विद्यार्थ्यां खातीर लाखांनी रुपया मोडून सबवे बांदिल्लो. मात आतां ह्या सबवेची वायट स्थिती पळोवंक मेळटा. ह्या सबवेत आशिल्ले लायटीचे बल्ब तशेंच वायरी तुटून पडल्यात. हाका लागून विद्यार्थी तशेंच लोक ह्या सबवेचो वापर करिनात आनी रस्तो हुबतात. हाका लागून ह्या वाठारांत परतून येरादारी कोंडीची समस्या निर्माण जावपाक लागल्या. सरकार तशेंच थळाव्या आमदारान हो सबवे दुरुस्त करचो. तशेंच सुरक्षेच्या दिश्टीन शाळा वेवस्थापनान आनी पालकांनी भुरग्यांक सबवे वापरपाक लावचो अशें दिनेश काकोडकार ह्या थळाव्यान सांगले. हो सबवे बांदला इतले लाखांनी पयशे दिवन तर हेजो यूजच जायना. कित्याक भुरगीं वयता ते मेन रोडा वयल्यान वयतात आनी केन्ना एक्सिडेंट जाता, ट्रॅफिक जाम जाता. तर हो सबवे यूज करपाक इस्कॉलाच्या हांगा रोजरी कॉलेज आसा, रोजरी स्कूल आसा, प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट आहा. स्ट्रिक्टली हे टिचरींनी कॉलेज प्रोफेसर मागीर रोजरी टिचर्स बाद प्रेझेंटेशन हांगा स्कूल आसा परपेच्युअल स्कूल तेंच्या टिचरींनी हेजेर कंप्लीट फोकस घालून तांकां हो सबवे कंपल्सरी यूज करपाक सरकपाचो. तितले आमचे जो ट्रॅफिकाचे लोड पडटा न्हय तितलो कमी जातलो. पूण हे अंडरग्रावंड जे सबवे केला तेजे कंडिशन सामके वायट. थंय रातचे म्हाका दिसता पिवपा बसतात जावं बाटले आहा थंय लायटी ज्योजी पेटना. ताका लागून ती भुरगीं भिता आसतलीं आनी ताका पेंट दिवन बरो व्हायट पेंट जर मारून ते एक्टिवेट केले
जाल्यार ती भुरगीं खुशेन तेतूंतल्यान वयर सरतली. हे माझे सरकारा कडेन मागणे. तेंच्यांनी हे सगळेक बरो पेंट बींट मारून लायटी बिटी घालून तेजे बरें समज जर अप टू डेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता भुरगीं ती वतली. नावेली आमदार म्हणल्यार तेका तितले ते हायलायट जाला काय जालें ना तेंय खबर ना न्ही. आमी डायरेक्टली तेजेर आमी हें घालपाक शकना प्रेशर. कित्याक तेणे आतां जेन्ना मिडिया आपयता जेन्ना जायती गव्हर्मेंटाचे काम आसता आनी इवन सीएमान पण सांगलां आमी खंय चुकता ते आमकां दाखया म्हणून. हो कोणाचो रिवेंज घेवपाचो हें न्ही. ताणें सांगलां बाबा आमी खंय चुकता ताजे कडेन आमी पावना. तेन्ना हांव मागता बाबा उल्हास सुयेकारा कडेन पसून तेजेर हेणें इनिशिएटीव घेवन तो बरो भशेन तो सब्जेक्ट क्लीन करून भुरग्यां येवपा वचपाक दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. हळदणचो आमदार कालूस फळेरान बेरेस्तारा अचकीत म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाक भेट दिली. सगळ्या ओपीडींची पळोवणी आमदारान ह्या वेळार केली. हॉस्पिटलांत आशिल्ल्यो अपुऱ्यो साधन सुविधा आनी कर्मचाऱ्यांचो उणाव ह्या प्रश्नाचेर हुस्को उक्तायलो. सरकारा कडेन उलोवन हॉस्पिटलांत आशिल्लो कर्मचाऱ्यांचो उणाव भरून काडटलो अशें आमदार कालूस फळेरान सांगलें. आयज कितें जालां हांव विजीट केल्लें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कित्याक आयकलोलें की थोडे फॅसिलिटी फंक्शनल ना म्हण स्टाफ शॉर्टेज आहा आनी लोकांक त्रास जाता. सो आय केम टू फायंड आवट सोल्युशन ऑफ इट. स्टाफ शॉर्टेज आसा म्हणून जाणा आनी आय विल फॉलो अप विथ द गव्हर्मेंट टू मेक श्युअर दॅट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज फुली फंक्शनल एट ऑल लेवल्स. कित्याक स्टाफाची शॉर्टेज आसा जाल्यार मागीर एक्जिस्टींग स्टाफाक आयदर एक्स्ट्रा वर्क पडटा ते जाम जाता पण नाल्यार ते ना कामाक. सो दॅट दे आर नॉट देर फॉर ड्युटी. पेशंट्स कम 24/7 आनी देर इज नो स्टॉपेज. हॉस्पिटल म्हणून जायना सवांग बंद राती तुमच्यान येवपाक जायना. So they have to work 24/7. So it's in shifts. So finally, it has to be that the hospital has to be fully functional. Number 2, CT scan also solved now. And then also the morgue, the capacity of the morgue is not fully functional. Earlier, it's all now. Now at least it's made functional. But I would like it to be more functional, to be to its capacity. Then we had a problem about the sewage also in Galmata, so overflowing. So they have this problem about cleaning up the septic tank over there. So these are certain issues we have discussed, and I have taken a list of what we have to do. So I note it, and I will make a proposal to the government. रेखा गुप्तान दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. रेखा सयत प्रवीश वर्मा आनी हेर मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो. दिल्लीच्या रामलीला मैदानाचेर जाल्ल्या भव्य सोपूत विधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच हेर केंद्रीय मंत्री हाजीर आशिल्ले. गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय सोपूत विधी सुवाळ्याक हाजेरी लायली. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी.
सांगे मार्केटांत आशिल्ल्या टावन हॉल बिल्डींग मातये परवण करपाचें काम अर्दवट स्थितींत आशिल्ल्यान थळव्यांक धोको निर्माण जाला. कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून आनी ट्रान्सफॉर्मरांक लागून हें काम आडकून पडलां अशें कळटा. सांगे नगरपालिकेन संबंदीत कंत्राटदाराक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. ही बिल्डींग मातये परवण करपाची निमणी तारीख 28 फेब्रुवारी आसा अशें सांगे नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी सांगलें. आमी आतां सांग्यार आनी तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान आसली टावन हॉल बिल्डींग आनी फाटली खूब तेंपा साकून हे बिल्डिंगे लागून खंय तरी डिस्कशन जाता, आर्ग्युमेंट जाता कावन्सिलरा भितर आनी तेजे नंतर खंय तरी डिसिजन जालें की ती डेंजरस आसा म्हणून डॅमोलिश करपाक. तें डॅमोलिशन चालू जालें पूण खंय तरी फाटलो भाग अर्देवट स्थितीर आसल्यान परत एक वाटी हेजे बद्दल कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण जाल्ली आसा की हो फाटलो भाग कित्याक दवरलेलो आसा. फाटली 15 दिसां साकून जे 15 दिसां साकून हें काम बंद आसा. आतां आमी आयज जो विवेक प्रभू आसा सांगेत म्युन्सिपालिटीचो CEO ताका विचारलें. तेणी सांगलें की हे जो ट्रान्सफॉर्मर आसा तेका लागून ही बिल्डिंगेचो भाग दवरलेलो आसा काम उरल्या. पूण तेजे बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर बी हे कामा कडेन दुर्लक्ष करता, परत हे काम बंद दवरता, चालू करता. काल खंय तरी हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर म्युन्सिपालिटीच्यान CEO तेणी चौकस नोटीस काडलेली आसा आनी आयज इम्पॉर्टंट तेजे बद्दल मिटींग आसा आनी खंय तरी तांकां डायरेक्शन दितलें आतां जो हाफ भाग आसा तो ताबडतोब डेमोलिशन करपाचो म्हणून. आनी तशेंच तेणी सांगलां की हे बिल्डिंगेचेर डेमोलिशन करपा लास्ट म्हणल्यार 28 फेब्रुवारी डेट आसा आनी तेजे भितर तेणी म्हणल्यार हें डेमोलिशन जातलें अशें आयज जो CEO आसा सांगे म्युन्सिपालिटीचो तेणी सांगलें. हांव गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. सुण्याचे लसीकरण आनी निर्विजीकरणा खातीर बार्देस तालुक्यात मोहीम राबयते. 21 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी मेरेन ही मोहीम सुरू आसतली. ह्या मोहिमेन 10 ते 12,000 सुण्यांचे लसीकरण जातलें. लोकांनी हे मोहिमेक तेंको दिवचो अशें पशुसंवर्धन खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें. लसीकरण करून 100% निर्विजीकरण करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. लसीकरण आनी निर्विजीकरणा खातीर फाटल्या 5 वर्सां सावन सरकारान 8 ते 9 कोटी खर्च केल्यात अशें मंत्री हळर्णकर हांणी सांगलें. खबर आसा रेबीज इतको हें आनी ह्या खातीर आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी यंग डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शना खातीर मार्गदर्शन आनी गायडन्स हो आमचो ड्रायव्ह आमी सुरू केला. जवळ जवळ आमचे फाटी 100% आमी वॅक्सिनेशन केलें. पूण हें करून सुद्दां आमकां दिसून येलें की आमी बॉर्डर स्टेट आमचे महाराष्ट्रा बॉर्डरीन तालुका आसल्या कारणान हें आमी रिस्क घेवंक जायना. आनी हेज्या खातीरूच आमचे कडेन एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा स्टेट डॉग्स म्हणटा ते आमचे NGOज एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन स्टेट गव्हर्मेंट लोकल बॉडीज सगळे इतकें स्टरलायझेशन आसूं रॅबीज आसूं तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा. आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रॅबीज मारता आसतना वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें आनी हें काम WAVS रेडी जाल्या आनी ते जेंकां स्टेरिलायज करून ते आयडेंटिफाय करतले. जवळ जवळ 101,500 मॅन पॉवर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी फाल्यां स्टार्ट करतले. 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले. 32 वॅक्सिनेशन टिम्स आसतल्यो. हो मॅसिव ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले. आनी 12 इंटरनॅशनल वॉलंटियर्स एंड स्टाफ 19 वॉलंटियर वेट्स एंड वेट स्टुडंट्स जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणात हे आमी करूंक सोदता. आनी हें करता आसतना आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप. जे रेबीज मेसिन जे आहा हांकां मदत करप. पूण
जाता तितके बेगीन 100% वॅक्सिनेशन करून 100% स्टॅरिलायझेशन जावपाक जाय हो आमचो सरकाराचो मुद्दो. धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या जिणेवयलो छावा हो चित्रपट बेरेस्तारच्यान गोंयच्या चित्रपटघरांतल्यान करमुक्तू जाले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें बेरेस्तारा केल्ली. दिवचले शिवजयंती सुवाळ्यात हजारांनी शिवमोगीक मार्गदर्शन करतना मुख्यमंत्री उलयताले. छावा ही मूवी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावरती आहे आणि ती मूवी लोकांना टॅक्स फ्री करून पाहायला मिळायला पाहिजे. विशेष करून आपल्या भावी पिढीसाठी की त्यांचं चारित्र्य आणि ते धर्मवीर का होते, त्यांना धर्मवीर फक्त आजपर्यंत हिंदुस्थानमधल्या एकाच राजाला धर्मवीर राजे म्हटलेले ते म्हणजे संभाजी राजे. संभाजी राजाला जेव्हा औरंगजेबाने पकडलं आणि त्यावेळी त्यांनी एक साल काढून त्यांना मारत होते, नख काढून मारत होते, हात कापून मारत होते, पाय कापून मारत होते. शेवटी त्यांची जीभ कापण्याच्या अगोदर हा 21 दिवस असा प्रकार चालला होता. आणि या दिवसामध्ये प्रत्येक वेळी त्यांना सांगत होते आम्ही तुम्हाला जिवंत सोडतो, फक्त एकच करा की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा, की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा. आणि शेवटपर्यंत या माणसाने सांगितलं जीव गेला तर भयंकर, पण मी धर्म परिवर्तन कधी करणार नाही. ही छत्रपती संभाजी महाराज. म्हणून आपल्या धर्मासाठी जगणं कसं हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं आणि आपल्या धर्मासाठी वेळ आला तर मरणं कसं हे धर्मवीर संभाजी राजांनी शिकवलं. हे आहे धर्मवीर संभाजी राजांची कहाणी. म्हणून आज छावा फिल्म उद्यापासून जगतकातील लोकांना टॅक्स फ्री पासून पाहायला मिळेल याची घोषणा आजच्या या मलाही आनंद. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक TVच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसा